इलेक्शन लागीं पावला आनी बीजेपी डावन जावपाक लागल्या म्हणून बीजेपीक मदत करपा खातीर सिलेक्टेड आमदार म्हणजे तुम्ही गद्दारांक जर सगळ्यांक करतात जाल्यार सगळे गद्दारांक करपाक आशिल्ले. मगोचेय दोन आसात, पावसकर आसा, बाबू आजगांवकर आसा. पावसकर आनी बाबू आजगांवकराक केक कित्याक ना, बाबू गवळेकराक केक कित्याक ना. सो तुम्ही जे बीजेपीक सोयीस्कर आसा तांकां फॅसिलिटेट जाल्ले तांकां कन्विनियन्स आसा त्याच प्रमाणे बीजेपी तेंचे कडेन लिस्ट दिवन एक केकाची कितें तरी नाटक केलें आसा. ही बेसिकली नाटकां सगळीं कारण हांकां जो मेन आमचो जो एटॅक आसा प्रायस रायज, गव्हर्मेंट फेलियर, फायनान्शियल क्रायसीस हेजेर आमी सरकाराक विरोध करीत आसात. कदाचित तो डायवर्ट करपा खातीर ते बीजेपीक मदतूय करपा आसपाक शकता. जावं कदाचित आमची थोडी हांगसरली मतां आसा ती घेवन ते तांकां फॅसिलिटेट जशें काल आमी सांगलें गेले ते फावटी हेणी आमगेली 3-4 आमदार उडयले आनी बीजेपीक मदत केली सरकार करपाक. होच प्लॅन तांचो आतांय तयार जावपाक शकता कारण लास्ट टायम संकल्प आमोणकर कितल्या मतांनी हरलो 140 मतांनी हरलो आनी जो आम आदमीचो कॅन्डिडेट आशिल्लो ताका 267 वोट्स पडले. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करात लास्ट टायम जर हे रावना आशिल्ले इलेक्शनाक जाल्यार आमकां सहज 21 मतां आमदार आमचे येता आशिल्ले आनी सरकार जाता आशिल्लें. सो बीजेपी वेगळ्यो वेगळ्यो टिमी करतात आनी ते वेगळ्या वेगळ्या टिमींतल्यान ते आमची मतां फोडपाचेर करता कारण बीजेपी डायरेक्ट काँग्रेसी कडेन फायट करपाक शकना, तेंचे कडेन ती कॅपॅसिटीय ना आनी लोकांचो तांकां सपोर्टूय ना. सद्याक आमी 40 मतदारसंघांत काम करतात. अलायन्साचेर सद्याक आमी आतां उलोवणी सुरू केल्ली ना. हेजो योग्य निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लोकल नेतृत्वा कडेन आनी लोकां कडल्यान फिडबॅक घेवन लोकांचे सेंटिमेंट्स जाणा जावन घेवन योग्य तो निर्णय योग्य त्या टायमार घेतले. पूण एक हें आसा खंयच्याय पक्षान आमचे कडेन युती करपाक सोदचे पयलीं एक काळजी घेवची की आमच्या खंयच्याय गद्दार आमदाराक जेणे लोकां कडेन गद्दारी केल्या जेणी पक्षा कडेन गद्दारी केल्या तांकां जर पक्षान सामेश केलो त्या पक्षा कडेन आमी उलोवणी सुद्दां करपाना. युती करतले काय ना हो वेगळो विशय, तेंचे कडेन आमी उलोवणी सुद्दां करपाक शकपाना ही तेणी सगळ्यांनी खात्री करची. थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची स्ट्रॅटेजी वेगळी आसता त्या स्ट्रॅटेजी बद्दल आमी आज डिस्कस केला की मार्मगांव तालुका गेल्या दोनूय इलेक्शनांत हो सामको काँग्रेस पक्ष थोड्या मतांनी हरलो. जो आमदार ह्या मतदारसंघात जिखून हारीत आसा तो मंत्रिमंडळांत आसून सुद्दां गोंयांक नेतृत्व दिवपाक शकलो ना. आनी संकल्प आमोणकर हो आमदार नासतनाय एक फक्त एक पार्टीच्या पदाचो वापर करून गोंयच्या लोकांचो आवाज जाल्लो आसा. हो फरक मार्मगांवाचे लोकांनी नोंद केल्ली आसा आनी तेतूंतल्यान आमकां फिडबॅक जे मेळटा की संकल्पा सारके भुरगे हे प्रमोट जावपाक जाय, संकल्पा सारके भुरगे हे मुखार सरपाक जाय. सो आमी खात्री आसा की मार्मगांवचे हे सीट जरी आमी धरला की 2.5 ते 3,000 मतांनी आमी जिखतले